आमच्या संस्कृतीत हिंदू धर्माक आदिशक्तीक खूप महत्व आसा. वेगवेगळ्या देवांचे वेगवेगळे उत्सव आमी मनयता. हालींच शारदीय नवरात्रोत्सव हो आदिशक्तीचो म्हळ्यार आदिमायेचो उत्सव जावन गेलो. वेदांत आनी पुराणांत वेगवेगळ्या रुपांत आदिशक्तीचें वर्णन केल्लें आमकां दिसता. फुडें शंकराचार्य आनी हेरांनी बी आपल्या स्तोत्रांतल्यान तिचें वर्णन केलां. ऋग्वेदांत महालक्ष्मी आसा, महासरस्वती आसा, पूण थंय दुर्गा ना. वेदांत विराट स्वरुपी सर्वव्यापी सामर्थ्य संपन्न देवता आसा ती अदिती. देवहू, अंतरिक्ष, माता, पिता तीच आसा. विश्वे देव, पंचजन, भूत, भविष्य सगळे अदितीच आसा अशें वर्णन आसा. अदितीर देवहू, अदितीरंतरिक्षम, अदितीर्माता, स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः, पंचजनाः अदितीर्जातमदितीर्जनित्रम. हें वर्णन पळयल्यार तें आदिशक्तीचेंच रूप दिसता. ऋग्वेदांत आनी एक वागांभृणी सुक्त आसा. ती थंय स्वताक ब्रह्मांडाची अधीश्वरी म्हणटा. ती जिवाक कर्माचें फळ दिता. ती चेतन, सर्वज्ञ आनी एकमेव आसून नाना रुपी आसा. सर्वतंत्र स्वतंत्र आसा. बृहवृचोपनिशदांत वागांभृणीच्या उद्गाराचें स्पश्टीकरण आसा. त्या पराशक्ती पासूनच ब्रह्मा, विष्णू, महेश, रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, किन्नर तशेंच सगळे चराचर विश्व निर्माण जालां अशें म्हणा. हें आदिशक्तीचेंच वर्णन आसा, हातूर दुबाव ना. केनोपनिशद आनी मैत्र्युपनिशदांतूय त्या आदिशक्तीचे उल्लेख आसात. भारतांत आदिशक्ती मातृदेवता वेगवेगळ्या रुपांत पुजताले, पूण फुडें पुराणांनी ही सगळीं रुपां एकठांय हाडून महामाया दुर्गेचें रूप साकार केलें. ब्रह्मवैवर्त पुराणांत स्वता भगवान महामायेची अशी तुस्त करता. त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी, त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका, कार्यार्थे सगुणा त्वंच वस्तुतो निर्गुणा स्वयं, परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी, तेजस्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा, सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वधारा परात्परा, सर्वबीज स्वरूपाच सर्वपूज्या निराश्रया, सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगल मंगला. म्हळ्यारच हे आदिशक्ती तूं विश्वजननी मूल प्रकृती आसा. तूं निर्गुण आसूनय सृष्टीची उत्पत्ती करच्या वेळार सगुण जावन त्रिगुणात्मिका जाता. तूं परब्रह्म स्वरूप, सत्य, नित्य आनी सनातन आसा. भक्ताचेर कृपा करपा खातीर तूं कूड धारण करता. तूं सर्वस्वरूपी सर्वाधार आसून सर्वबीज स्वरूप सर्वज्ञ आसा. तूं मंगलाचे मंगल आसा. पुराण काळांतूच ही आदिशक्ती शिवपत्नीच्या रुपान आमच्या मुखार येता. उमा, गौरी, पार्वती अशा सौम्य रुपांत ती आमचें कल्याण करता. तर चंडी, चामुंडा, काली अशा रौद्र रुपांत ती असुरांचो संहार करून आमकां भयमुक्त करता आनी पर्यायान मानव जातीचें कल्याणूच करता. पुराणांत दुर्गा ह्या उतराची उपपत्ती अशी दिल्या. दैत्यनाशार्थ वचनो दकारः परिकीर्तितः, उकारो विघ्ननाशस्य वाचको वेदसम्मतः, रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः, भयशत्रुघ्नवचनाश्चाकारः परिकीर्तितः. दुर्गा ह्या उतरांतलो दकार दैत्यनाशार्थक आसा. उकार विघ्ननाश, रेफ रोगनाश आनी ग हो पापनाश दाखयता. आकार भय आनी शत्रू हांचो नाश सुचयता अशें वेदाक संमत आसा. सप्तशती ह्या नांवान ज्या ग्रंथाचो नवरात्रांत पाठ करतात तो मार्कंडेय पुराणाचो एक वांटो आसा. ताच्या 81 ते 92 ह्या अध्यायांत 700 मंत्र आसात. ताकाच सप्तशती अशें म्हणटात. थंय आदिशक्तीची 3 रुपां सांगल्यात. महाकाली, महालक्ष्मी आनी महासरस्वती. ही 3 रुपां त्रिगुणात्मक आसात. महाकाली हें रूप तमोगुणात्मक आसून तमोगुणयुक्त शिवा कडेन संबंदीत आसा.
महालक्ष्मी हे रूप सत्वगुणात्मक असून सत्वगुणी विष्णूकडे संबंध असा, तर महासरस्वती हे रजोगुणी रूप रजोगुणात्मक ब्रह्मदेवाकडे संबंध असा. या तीनही रूपांच्या उत्पत्तीच्यो कथा सप्तशतीत असतात. प्रलय काळात विष्णूच्या कानातल्यान मधु आणि कैटभ हे दैत्य भायर आयले. ते ब्रह्मदेवाच्या फाटीक लागले. तांकां महाकालीचे रूप घेवन योगनिद्रेन मोहित केले आणि विष्णून तांचो वध केलो. महिषासूर हो दैत्य महाबली जावन ताणें इंद्राचो पराभव केलो आणि तो इंद्रपदार बसलो. ब्रह्मा आणि सगळे देव विष्णू आणि शंकर हांचे कडेन गेले. तांचे कडल्यान महिषासुराची कर्तुतां आयकून विष्णू आणि शिवाच्यो भुंयो चडल्यो. तांच्या आणि हेर देवाच्या आंगांतल्यान तेज भायर सरलें आणि ते एकठांय जावन तातूंतल्यान महालक्ष्मी प्रगट जाली. देवांनी तिची तुस्त करून तिका आपली शस्त्रां दिलीं. महिषासुराकडेन घनघोर अशें युध्द करून तिणें ताचो वध केलो. शुंभ आणि निशुंभ ह्या दैत्यांनी देवांचो पराभव केलो आणि यज्ञाचो हवीरभाग ते आपुणूच घेवपाक लागले. देवांनी पार्वतीची तुस्त केली तेन्ना तिच्या शरीरकोशांतल्यान महासरस्वती प्रगट जाली आणि तिने शुंभ निशुंभाचो वध केलो. ह्या आदिशक्तीच्या 3 रुपांपैकी प्रत्येक रुपांत आणि 2 रुपां मेळून नवरुपांची नवदुर्गा जाली. सगळ्या दैत्यांचो संहार करून आदिशक्तीन देवाक सदा खातीर अभय वचन दिलें. जेन्ना जेन्ना तुमकां अशी दानवांची बाधा जायत तेन्ना तेन्ना हांव अवतार घेवन तांचो निपात करून उडयतलीं. इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्य अहं करिष्यामि अरिसंक्षयम्. ह्या आदिशक्तीचें रूप अशा तरेन वर्णन केलां. पराक्रमाचें प्रतीक आशिल्लो शिव हें तिचें वाहन आसा. ती चतुर्भुजा, अष्टभुजा, दशभुजा, अष्टादशभुजाय दाखयल्या. अनंतभुजा अशें तिचें वर्णन मेळटा. तिच्या हातांत खड्ग, खेटक, त्रिशूळ अशीं जायतीं शस्त्रां आसतात. तिच्या कपाळाचेर 3रो दोळो आसता. चंडी, चामुंडा, भैरवी, कात्यायनी, कौशिकी, त्रिपुरा, ललिता, श्रीविद्या, कामारण्या, भगवती अशा वेगवेगळ्या नांवांनी तिचो उल्लेख जाता. देवी भागवत हें देवी महात्म्य सांगपी एक उपपुराण आसा. तातूंत 12 स्कंधांत 18,000 श्लोक आसात. आदिशक्ती दुर्गेचे महात्म्य आणि तिच्या उपासनेच्या विविध विधानांचे सांगोपांग विवरण हो ह्या पुराणाचो विशय आसा. दुर्गा हेच परमतत्व असून ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे तिच्या प्रभावा सकल असतात अशें हें पुराण सांगता. मूळ प्रकृतीपासून मणिद्वीपांतल्या भुवनेश्वरी मेरेन जायत्या देवी रूपांचे वर्णन ह्या पुराणांत दिल्लें आसा. 7व्या स्कंधांत देवी गीता आसा. थंय तिणें अवतार प्रयोजन सांगलां की जेन्ना जेन्ना धर्माक ग्लानी येता आणि अधर्म माजता तेन्ना तेन्ना हांव शरीर धारण करून अवतार घेता. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूधर अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा वेशम बिभर्म्यहम्. अथर्ववेदाक संलग्न देवी उपनिषदांत शैव आणि वैष्णव अशा दोनूय रूपांचो तिच्या स्वरूपांत आस्पाव आसा. हातूंत देवीचें वर्णन अशें केलां. हृदय कमळाच्या मदी रावपी, सकाळच्या सूर्याच्या कांतीची, पाश आणि अंकुश धारण करपी, अभय आणि वरद हस्तमुद्रा दाखोवपी, 3 दोळे आशिल्ली, तांबडें वस्त्र परिधान केल्ली आणि भक्तांच्यो इच्छा पूर्ण करपी जी देवी तिची हांव उपासना करतां. हृत्पुंडरीक मध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशांकुशधरां सौम्यां वरदा भयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकाम दुघां भजे. ह्या ग्रंथाक देवी अथर्वशीर्ष अशें नांव आसा. देवी पुराण हो ग्रंथ शाक्त लोकांत प्रसिद्ध आसा. तातूंत त्रैलोक्य विजय, त्रैलोक्याभ्युदय, शुंभ निशुंभ मथन आणि देवासुर युद्ध असे 4 भाग आसात. हातूनय अशेंच देवी महात्म्य वर्णन केल्लें आसा.
त्या भायर आदी शंकराचार्य आणि हेर आचार्यांनी रचिल्ल्या देवीच्या आदिशक्तीच्या 100 वयर स्तोत्रांतल्यान देवीचें वर्णन केल्लें आमकां दिसता. अशा तरेन संस्कृत ग्रंथांतल्या आदिशक्तीच्या वर्णनांत आमकां अन्याया विरुद्ध झगडपी ओजस्वी रूप, इप्सीत मेळोवपाक परिश्रम करपी निश्चयी रूप, शक्तीचो योग्य उपयोग करपी योजक रूप आनी भक्तांच्या कल्याणा खातीर वावुरपी मातेचें वात्सल्यपूर्ण रूप अशी आदिशक्तीची विविध रुपां दिसतात. आनी सामर्थ्य, संपत्ती आनी विद्या प्राप्त करून घेवपा खातीर एक उर्जा आमच्या मनात निर्माण करतात.